नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो. आयएसएलचे फातोड्डे दुसरे सेमीफायनलीत एफसी गोवान दिल्ली डायनेमोजाचेर 3 गोल मारले. एफसी गोवा पावले फायनलीत. जॉफ्रे राफायल डुडून तोपले गोल. एफसी गोवा दिल्ली डायनामोज मॅचीक हजारांनी फॅन्सांची गर्दी. एफसी गोवा टीमीचो पणजेच्यान फातोड्डे प्रवास. फातोड्डे स्टेडियमाचो हवाई नजारो पयलेच फावट प्रुडंटाचे. पुलीस संरक्षणाक सेजाची मीन येरादारी. ट्रकवाल्यांच्या आंदोलनाक जाले 12 दीस. ट्रकवाले म्हणटात सेजा रेट वाडय मेरेन फामिली सयत रस्त्यार देऊन आंदोलन. धिरयांचो अभ्यास करपाक सभाघर समिती वतली फुजियारा आनी तामिळनाडू. गोंयांत जाल्ल्या बेकायदेशीर धिरयांचो मागलो रिपोर्ट. गोंयच्यान सापूच पूर्ण प्रतिसाद. आनी पेट्रोलांत नाफ्ता केरोसीन भेसळीची रॅकेटां चल्ल्यात म्हूण पर्रीकारान घाल्लो बॉम्ब लागलो पार्सेकार सरकाराक. पार्सेकाराच्या राज्याक कांयच खबर ना. काँग्रेसीक आयतें कोलीत. आयएसएलचे दुसरे सेमीफायनलीत एफसी गोवान दिल्ली डायनेमोजाक 3 गोलांनी धाडायले. गोवा फायनलीत पावले. पयलो जॉफ्रेन तोपलो, दुसरो तोपलो राफायलान आनी तिसरो डुडून तोपलो. दिल्लीक 3 गोलांनी मारून एफसी गोवा फायनलीत पावल्यात. दिल्लीत जाल्ली सेमीफायनल दिल्ली एफसी गोवा आड 1 गोलान जिखिल्ले. ती धरल्यार गोवान 2 गोलांची लीड घेतल्या. गोवान सुरवाती सावनूच अटॅक धरलो. गेम बरीच फास्ट आनी रफूय जाली. एफसी गोवा दिल्ली डायनेमोज सेमीफायनल पळोवंक फॅन्सांची फातोड्डे नेहरू स्टेडियमार गर्दी पडल्या. म्हत्वाची मॅच पळोवंक फुटबॉल फॅन्स मोठ्या संख्येन एफसी गोवाक चियर करपाक पावले. मॅची पयलीं फातोड्डेचें वातावरण आनी फॅन्सांचो मूड दाखोवपी खासा लायव्ह कार्यावळ प्रुडंटान चलयली. एफसी गोवाचे बसीचो पणजे मडगांव मेरेन प्रवास आनी फातोड्डेच्या स्टेडियमाचो ड्रोनांतल्यान हवाई नजारो पयलेच फावट प्रुडंटान दाखयलो. डिफिकल्ट कांयच ना. हो फातोड्डा आमचो फोर्ट, आमचो स्टेडियम. हांगा सगळे सपोर्ट गोवाच्या वांगडा आसा. कांय चान्सूच ना दिल्लीक जिखपाचो. आमी डेफिनेटली फायनल्सान वता. Only 19,000 people they will be over here. It will be like they will casting केलेलं, स्क्रीनिंग केलेलं असतात. आता तू पैसे not more than 50,000 people will cheering Goa. Such a big surprise for me. On Sunday, I went for one of the Jatras and I saw people the women in their mid-50s in a Jatra talking about FC Goa. So that is, I think, a complete revolution as far as football is concerned. I think my own feeling is every year this is going to be more and more a better experience to see. The full credit goes to my team. And this is the first time something like this has been tried in Goan television. That there are 2 studios, one studio outside the Fatorda Fortress, one studio in Panjim where me and you are sitting, and there are 3 drones. One is following the team bus, one is encircling the entire Fatorda stadium, and the third one is a backup. So that the third drone is a backup. So such kind of television and such kind of footage generation for such an important event, I think it has never been done on that scale in Goan television before. It's a proud moment. Last year also we were in the semi-finals. Last year also we were able to come to the expectations of our fans. It is the love of the fans and the support of the fans. Of course, besides our teamwork, Coach Zico. हांगा सर खंय तरी एनर्जी कमी आसा. I need to ask Kalus, I feel the energy is less. Maybe because you want to reserve it for the finals. अशें कितें आसा? Energy is inside. From outside we are going to take it outside. भितर पयशे जाल्यार already Goa has reached the finals here. Okay.
सेझा कंपनी जो मेरेन मीन येरादारीचो रेट वाडयना तो मेरेन बायला भुरग्यांक घेवन आंदोलन चालूच दवरपाचें ट्रकवाल्यांनी थारायलां. मंगळारा पुराय कडक पुलीस बंदोबस्तांत सेझाची मीन येरादारी जाली. ट्रकां फाटल्यान खासगी सेक्युरिटी पळोवन चाळवल्ल्या लोकांनी ट्रकांचेर फातर शेवटिले. आंदोलक ट्रकवाल्यां कडेन जोड मामलेदार, डीवायएसपी आनी पीआयची बसका जाली. सेझा कंपनीकडे पुलीस फोर्साचेर मोडपाक पैसो आसा, मात ट्रकवाल्यांक रेट वाडोवन दिवपाक कंपनी तयार ना म्हूण ट्रकवाले तिडकल्यात. मंगळारा कोर्टात वचून कंपनीन पुलीस संरक्षणात येरादारी करपाची मान्यताय घेतली. 11 ट्रकांक पुलिसांच्या मोठ्या फोर्सान सेक्युरिटी दिली. आमकां कळनासतना सेझा गोवान कोर्टाक वचून इंजंक्शन ऑर्डर घेतली की आपूण ट्रान्सपोर्ट चालू करतलो आनी पुलीस फोर्स हाडलो. आनी जे आमकां सांगा की आपले कडेन 500 गाडयो आसात 8 रुपयांनी चलोवपाक, त्यो फक्त 8 गाडयो येयल्यो, 11 गाडयो येयल्यो आनी त्यो बी झेड सेक्युरिटी घेवन गाडयो येयल्यो. हेजो खरें आमी निशेध करता. हे पद्दतीन मायनिंग करप हेजो आमी खरो निशेध करता. तिडकल्ल्या ट्रकवाल्यांक समजावपाक जोड मामलेदार, डीवायएसपी आनी पीआयची चर्चा जाली. त्या उपरांत ट्रकवाल्यांची बसका जाली. जे आंदोलन पुकारलां तेका आज 12 दीस जाता आनी सगळ्या गोंयचे जनतेक खबर आसा की 12 ह्या दिसा कितें जाता. कित्याक 12 ह्या दिसा कोणूय जेन्ना मरता तेन्ना सगळे लोक मेळोंक येता. तशेंच आज सेझा गोवा वेदांताचो 12वो दीस आसा आनी तेका मेळपाक गोंयचे पुलीस येयल्ले आसा. पुलीस प्रोटेक्शन घेवन कितले दीस मायनिंग करतले. आज आमकां एक पैसो वाडोवन दिवपाक सेझा कडेन ना, तर गव्हर्मेंटाक पुलिसा खातीर भरपाक पयशे आसा काय कितें. आमच्यो मागण्यो पुऱ्यो जायना तो पर्यंत आमी हे आंदोलन अशेंच चालू आसतलें. आनी जर ह्या आंदोलनाच्या दरम्यान काही घटना जर घडल्यो जाल्यार हेका जबाबदार कंपनी आनी आमचें सरकार आसा. जो मेरेन सेझा रेट वाडोवन दिना तो मेरेन आंदोलन खंय चालूच उरतलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोंकणी ब्लॉकबस्टर फिल्म नाचुया कुंपासार 88व्या अकादमी पुरस्कारां खातीर पात्र 305 फिल्मां भितर पावलां. ही वळेरी अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सान सोमारा जाहीर केली. 88व्या अकादमी अवॉर्डा खातीर 14 जानेराक नामांकनां घोशीत करतले. ऑस्कर पुरस्कारांची कार्यावळ 28 फेब्रुवाराक हॉलिवूडांत जातली. कोंकणी नाचुया कुंपासार भारतांत हिट जालां. घेऊ एक विराम.